फातोड्ड्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री येता म्हूण कळटकीच कोल हँडलिंग आनी ट्रान्सपोर्टा आड वावुरपी एक्टिव्हिस्ट थंय पावले। तांकां पळोवन मुख्यमंत्र्यान तांचेर थोमणे मारले। विजयानूय मदीं फोण्ण मारले। Coal, then please don't use power which is generated out of coal. Coal, then please don't use power which is generated out of coal. Coal, then please don't use power which is generated out of coal. Goa is 95-96% power generated out of coal. करपाची गरज ते केल्याशिवाय ऐकून येता नाही। त्याच्यामुळे इश्यू कितें बदललो असो इफ गव्हर्नमेंट हॅज टेकन डिसिजन नॉट टू डू इट जाल्यार रवींद्र भवनाचे रिपेराचेर ह्या आठवड्यात मिटींग जातली। विजिलन्स इश्यू आशिल्ल्यान काम आडोवन उरल्याचें दिसता म्हूण सीएम उलयला। म्हणून ह्या आठवड्यात मिटींग करून ताचें डायरेक्शन दिता। सगळ्यो गजाली प्रेडिक्ट हांव कश्यो करूं देर आर सो मेनी डिफिकल्टीज देर इज अ विजिलन्स सेंटर सो ऑल उलयता मरे विजिलन्स इन्क्वायरी काबार करना आय डोंट नो माझ्या हिशोबान जावन ना म्हणून अडकला तर ठीक वॉट एवर इट इज आय विल होल्ड अ मिटींग येस वी कॅन गिव अ डायरेक्शन टू द किंग। चांद्राचे लोक हायवेचो इश्यू घेवन थंय पावले। We are requesting again and again to the CM that our village should be saved. Our village is a rich heritage village. It was the first capital of Goa, and we have all rich houses there, big houses there, and all the houses are getting cracked and all because of the traffic flowing, heavy traffic flowing. So we have requested the CM, and he has assured us to help us to stop this traffic. मुख्यमंत्र्यान मडगांवां विद्यानगरात विजीट मारली। थंय खंय ITI शाळा आनी हायस्कूल कॉम्प्लेक्स जावपाचें आसा। We have inspected the complex. And complexacher engineers have been instructed to sit with all head of the institute, Shaha, higher secondary, college and ITI. आणि ते सगळो थंयचो जो पळय लेआउट आसा तो प्लॅन कर आनी दाखय म्हणटा। इन केस इट इज पॉसिबल टू फिट एवरीथींग देर इट वील बी डन देर बिकॉज थंय ग्रावंड ऑटोमॅटीक रेडीमेड आसा। ना जाल्यार मागीर ह्या जाग्याचो एक आठवड्या नंतर आठवड्या 2 आठवड्या भितर वन्स दे डू दॅट प्रायमरी एक्सरसाइज आतां हांव आयिल्लो म्हणजे हांव 2-3 वर्सां वचून आसलो म्हाका हें जायनासलें इमॅजिनेशन जायनासलें तकलेन 3 वर्सां पयलींचो मॅप सुटलेलो ते आतां प्रत्यक्ष पळयतकूच देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट इट कॅन बी डन देर एंड देर ओनली बाय सॉर्ट ऑफ स्मॉल पोर्शन्स काडून एट द सेम टायम फुटबॉल ग्रावंड तो सारको जावंक जाय हाजी प्रिकॉशन घेतली। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय आनी भिमा पाटील।